इब्रामपूर हांगासर शेतकऱ्यांक आधार म्हण सरकारान राखणे वणत बांदपाचो प्रकल्प हातान घेतला। 38 लाख खर्च करून हे काम पुराय जातले आणि शेतकऱ्यांक ह्या सरकाराचो पुराय तेको आसा म्हण ह्या वेळार पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर उलयला। 40 लाखाचे 38 लॅक्स आणि हे शेतकारांक शेता भितर चडांत चड शेतकारांक लक्ष घालचें आणि हे गव्हर्नमेंट शेतकारां खातीर फूल सपोर्ट करता आणि तेजे खातीर हे व्हडल्यांतलें व्हडलें काम आमी हांगासर घेतलेलें आहा की शेती आनी तेंचें उत्पन्न जावचें आणि शेतकरी चडांत चड तयार जावन मेहनत करून तेंच्यांनी आपले उपयोग करचो। आज शेतकारां वयल्यान हो देश आसा, शेतकारांक आमकां सांबाळपा जाय आनी शेतकारां वयल्यान म्हाका दिसता देश फुडें वचूं शकता, गोंय फुडें व्हरूं शकता आनी देशूय फुडें वचूं शकता। म्हणून शेतकारांचेर आमचो चडांत चड लक्ष आसा। कितेंय कामां असल्यार हें गव्हर्नमेंट फुडें व्हरतलें आनी तेंच्या संरक्षणा खातीर आनी तेंचो हो पीक चडांत चड येवपा जाय खातीर आमी जाता तितलो मदत करतले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।